नमस्कार येवकार तुमकां. विधानसभेचे सत्र सध्या सुरू आसा आणि विधानसभेच्या सत्रान हालींच आम आदमी पक्षाचे आमदार वेन्झी विएगस हांणी एक मागणी केली आणि तांणी म्हटलें की गोंयचे जे टॅक्सीवाले आसा तांणी ड्रोन टॅक्सी खातीर जी फ्लायींग टॅक्सी म्हणटात ताजे खातीर तयार जावपाक जाय. The future of Goa transport, I think, is going to be drone taxis. आमी आतां प्रिपेर जावपाक जाय की आमी आमगेले टॅक्सी ड्रायव्हरांक मोटिवेट करपाक की फ्युचराक जरी तरी लिलासन खंय वचपाक जाय जाल्यार म्हाका सदां आमगेले भुरगे ड्रोन टॅक्सींत इन्व्हेस्टर करून हे ड्रोनांतल्यान आमी फ्लाय जातले. तांच्या मागणे उपरांत जे ट्रोलिंग सुरू जालें तातूंत तांकां वेगवेगळ्या लोकांनी रिक्षा उडटा त्यो दाखयल्यो, टॅक्सी उडटा त्यो दाखयल्यो आणि ताका लागून अशें दिसलें की विधानसभेच्या पटलाचेर वेन्झी विएगस जे उलयले ती फकाणां आशिल्ली आणि तें खरें नाशिल्लें. आतां तें खरेंच खरें नाशिल्लें काय आमकां खबर ना म्हणून आमकां तें खरें दिसना हें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी थोडे रिसर्च केले आनी ते रिसर्चा दरम्यान आमी कांय वेबसायटींक विजीट केले, युट्यूबार वचून कांय व्हिडियोज पळयले आनी कांय एक्सपर्टां कडेन उलयले. खरीच ड्रोन टॅक्सी आसा काय ना आतां ह्या विशयाचेर येवच्या पयलीं म्हज्या स्वताच्या लायफाची तुमकां एक गजाल सांगता. इश्कॉलान आसतना म्हाका एकट्या भुरग्यान सांगलें आनी म्हाजोच फ्रेंड आशिल्लो तो की अमेरिकेन खंय फोन घेवन लोक खंय उलोवंक शकता. तेन्ना आशिल्ले लँडलायन्स आनी तो म्हणटालो की अमेरिकेन जाय जाल्यार गाडी चलयतनाय फोन वापरूं शकता, खंय वचून फोन वापरूं शकता, ग्रावंडाचेरूय फोन वापरूं शकता. तेन्ना म्हाजे तकलेन येवना की बाबा हे फोन कशे वापरतले, वायर खंयच्यान उरतले इतले लांब. तेन्ना हांवें ताका फोटींग म्हटलेलो आनी म्हाका दिशिल्लो तो फोटींगपणां करता म्हणून. आतां तीच गजाल वेन्झी विशीं जाला. टॅक्नॉलॉजी विशीं आमकां खबर ना म्हणून आमकां दिसता की वेन्झी फोटींगपणां उलयता आसत आनी वेन्झीचो कॉन्सेप्ट आसा घडये तो ताच्या मनांतलो कॉन्सेप्ट. पुणून खरेपणान आमी पळयत जाल्यार आम आदमी पार्टीचो वेन्झी विएगस हांणी जो विशय काडला तो आमी एवॉयड करूं शकना. आमी ताचे खातीर रिसर्च केले आनी आमकां मेळ्ळें टायम्स ऑफ इंडियाचेर आयिल्ली ही बातमी आनी 6 जुलय 2022 दिसा ही बातमी आयल्या आनी त्या बातमेन टायम्स ऑफ इंडियाचेर बरयला अ सबसिडियरी ऑफ इंडियन इंजिनियरिंग जायंट L&T लार्सन एंड टुब्रो ह्या कंपनी विल डेव्हलप EVTOL that is electric vertical takeoff and landing air taxi with Texas-based aerospace company Jaunt Air Mobility. So Jaunt Air Mobility आणि लार्सन एंड टुब्रो हे एकट्यान येवन एअर टॅक्सी डिझायन करता आणि ही पॉसिबल आसा. आणि ह्या बातमेन हेंय बरयलां की सध्या तांची मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटी कॅनडा आसा आणि भारत सरकारान तांकां रिक्वेस्ट केला की तुमी भारतानूय ही फॅसिलिटी सुरू करा म्हणून. सो ताजे फुडें आमी पळयलें युट्यूबाचेर वेगवेगळे व्हिडियोज आसा जातून दाखयता की दुबय सारक्या शारांनी एअर टॅक्सी आसा पळय ताजो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बारीकशा प्रमाणान जावं पुणून सुरू जाल्लो आसा. तरी आमी खरें धरिना जाल्यार आमी वता एका इव्हेंटाचेर जाचे पुराय भारताची नदर लागून आशिल्ली तो म्हणजे ड्रोनचो इव्हेंट. हालींच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एका ड्रोन इव्हेंटाचें इनॉग्रेशन केल्लें आनी त्या इव्हेंटान वेगवेगळ्या तरेन ड्रोन कशे वापरूं शकता हाचे प्रात्यक्षिकां आशिल्ली आनी तातूंत एक कंपनी आशिल्ली जाणी दाखयलें की भारतान ड्रोन टॅक्सी आतां येवपाक शकता. त्या इव्हेंटान ड्रोन टॅक्सीचो प्रोटोटायप म्हणजे एक्च्युअली ड्रोन टॅक्सी थंय उबी केल्ली आणि ते कंपनी म्हणटा की दीस टॅक्सी आणि ती बी इलेक्ट्रिकल चार्ज केल्या उपरांत कॅन फ्लाय अप टू 200 किलोमीटर्स आफ्टर वन चार्ज आणि इट कॅन टेक पॅसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ती कंपनी म्हणटा की 8 वर्सां उपरांत ते कंपनीचे सारखे परत रिपीट करता ते कंपनीन म्हटलां की 8 वर्सां उपरांत भारतान ड्रोन टॅक्सी हो कॉन्सेप्ट खरेपणान येतलो आणि 2030 म्हणसर इंडिया विल बी वर्ल्ड्स बिगेस्ट ड्रोन हब. सो ड्रोनाचो वेगवेगळो वापर आसा तातूंत टॅक्सी म्हणून वापर सुरू जातलो. आमी पळयता की जे फिगर्स आसा ताजेसून पळयता जाल्यार 22% ऑफ ड्रोन that are imported worldwide are imported in India. Means supposedly 10 ड्रोन इम्पोर्ट करता जाल्यार 2 ड्रोन इंडियन इम्पोर्ट जाता आणि इंडिया इज सेकंड आफ्टर UK नंतर इंडिया हे सेकंड मार्केट आसा जंय ड्रोन आमी इम्पोर्ट करता. भारत सरकारूय ड्रोना खातीर
भरपूर प्राधान्य दिता आनी तांणी सांगलां की भारतानूच ड्रोन तयार करपाच्यो फॅसिलिटी आमकां तयार करपाक जाय, कारण भारताचें फ्युचर ड्रोनान आसतलें. फक्त ड्रोन टॅक्सी न्ही जाल्यार वेगवेगळ्या गजालीं खातीर ड्रोन्स वापरतले. तातूंत ड्रोन एम्बुलन्सूय आसा, जेन्ना कोण बरो ना जाल्यार ताका हॉस्पिटलान बेगींतल्यान बेगीन पावपा खातीर हे ड्रोन्स वापरपाक शकता. दुसरें म्हणटा की ड्रोन इंडस्ट्री इन इंडिया, हे फिगर्स सरकाराचे आसा, इज 9,240 crore rupees right now, which will go up to 15,400 crores in 2026. हाजो अर्थ भारतान चडान चड ड्रोन तयार जातले आनी चडान चड सुविधा ड्रोनाचेर वतल्यो. सो सद्या आमी हे उलयता आसतना वेन्झी विएगसांची गजाल खरी अशी दिसता, कारण आतां न्ही जाल्यार सुमार 8 ते 10 वर्सां उपरांत गोंयांनी ड्रोन टॅक्सी हो कॉन्सेप्ट सुरू जातलो. सद्या हेलिकॉप्टर हो कॉन्सेप्ट सुरू जाल्लो आसा आनी ताच्या उपरांत ड्रोन टॅक्सी जातल्यो. तेन्ना आमचे टॅक्सीकार भाव, जे ट्रेडिशनल टॅक्सीकार भाव आसा, ते हाका तयार आसतले काय ना हाची एक्चुअली काळजी वेन्झी विएगसान विधानसभेन उक्तायल्या. तांकां ट्रोल करच्या पयलीं आमी मातशे 2-3 कामां करपाची, की गुगलार वचून चॅक करपाचें की हो कॉन्सेप्ट आसा काय ना म्हणून. आमी हें चॅक करपाचें की कितले फास्ट हो कॉन्सेप्ट गोंयांत येवपाक शकता. फाटीं फुडें जेन्ना हो कॉन्सेप्ट गोंयांत येतलो तेन्ना अशें जावपा नाका की कॉन्सेप्ट आसा पूण ते चलोवपी लोक ना किंवा ताजे विशीं गिन्यान आशिल्ले लोक ना. सो आमी हे खासपणान तुमच्या मुखार घेवन हाजे खातीर येता की ट्रोल करच्या पयलीं विचार करा. आनी वेन्झी विएगसान जो दावो केला विधानसभेन की ड्रोन टॅक्सी इज अ फ्युचर ऑफ गोवा ऑर ड्रोन टॅक्सीज वील कम इन गोवा, हो खरेंच आसा आनी ताजे खातीर आमी तयार रावपाक जाय. आतां एप बेस्ड टॅक्सी सगळ्या शहरांनी लागून जाल्ली आसा आनी सद्या आमी डिस्कस करता, आमी सद्या लेट जाल्ले आसा, पूण हाजे फुडें टॅक्नॉलॉजीक आमी कुशीक दवरून रावूंक शकना. एप बेस्ड टॅक्सीक सपोर्ट विरोध हो वेगळो विशय आसा, पूण ड्रोन टॅक्सी इज गोईंग टू बी द फ्युचर in Goa, and you cannot troll someone just because you don't have knowledge about it or just you want to look funny on social media. You are watching Goa News Hub, your favorite website, www.goanewshub.com. Our channel partners are RDX Goa, our production partners are goabyland.com. आणि हाजे सकयल कॉमेंट मारता म्हाका ट्रोल करू नाका, कारण पयलीं गुगल करा. देव बरें करूं.